मंगेशी शिमेपाण वाठारात मंगळारा सकाळी एक बिबटो मेल्ले अवस्थेत सापडलो। बिबटो एका फासात आडखल्लो। गोंय सरकाराक रान खात्याचे पडिल्लेच ना। गोंय सरकार रान खात्याक किकोत करता असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केला। पळयात पुराय बातमी। रानवटी जनावरां आलाशिरो नाशिल्ल्यान मनशाचे वस्तेत येवपाक लागल्यात। रानवटी जनावरां सुण्यांचो गोरवांचो दिसपट्टो एक तरी बळी घेतात। हे सगळे मंत्र्यांच्या घाळपणाक लागून जाला। तांच्यांनी दोंगर काबार केल्यात। व्हडल्या बिल्डिंगांक परमिटा दिल्यात। ज्या जाग्यार वाघ रावपाक जाय थंय लोक रावतात। सरकार फकत रानां वाचोवपाच्यो व्हडल्यो बडायो मारतात पूण प्रत्यक्षात कांयच करिनात। देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। प्रसाद नायक मडकयच्यान 2-3 वर्सां पयलू वाघ नाशिल्ले आनी आतां जे पळय दोंगर आसा ते चडशे आमचे मंत्र्यांनी म्हणटा हांव चडशा मंत्र्यांनी सोंपलेले आसा आनी तेन्ना हे वाघ लोकवस्ती गेल्या आनी म्हागेले 3 पाडके खाल्ले पयलू आनी गेले 10-15 दिसां एक कुत्र्या खाला आनी 2 दिसांनी परत रेडका खाले ते खाजान बिल्डिंग म्हणटा थंय हे फॉरेस्टान हेचेर मातशें हें करचें आनी चड करून मंत्र्यान कारण दोंगर सोंपयलेले कारणान हे लोक वाघ आहा ते सगळे आतां जनावरां गांवांक हें जाले आहा आनी हेचे फुडें हे मंत्री पळय आसा ते फक्त नांवाचे दोंगर कापपाचे आनी बिल्डिंग करपाच्यो हे मंत्र्याचे गोंयचे आमचे जाल्ले आसा। ज्या जाग्यार वाघ रावपाचे त्या जाग्यार बिल्डिंग जाल्या। आयज खंय तरी लोकांची बी मागणी आसा की बाबा वाघा खातीर सेपरेट एक राखीव जंगल दवरचें। हय आजचें जनावर हें आजची पूण दोंगरूच ना जाल्यार जनावर रातले खंयची। आमचे मंत्री आतां हें करतात तें करतात आतां आमचे रस्त्याक पळय कितें करता ते जाल्या ते आमचे मतदारसंघाक चड नाका गाडी चलोवपाचें ना तांकां पडलेलेच ना तांकां फक्त आमकां चवथीक अशें आमिशी दाखयली की आमचे लोक खूश जाता सारके आनी तें चल्लां आमचे गोंयचे राजकारण्याचें। अजित राणे कडेन सुद्दां मागता की तेंच्यांनी हेचे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार पळय ते हें केलां कितें झोनींग चेंज करता ते खंय तरी बंद करचें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा फॉरेस्ट झोन आसता पळय न्हू तो सेटलमेंट झोनान खुबशे तेंचे कडेन प्रपोजल्स येयल्या ती तेंच्यांनी बंद करची कित्याक हांगसर जंगलात ना जाल्यार वाघ रावतले खंयचे ते लोक वस्ती कडेन भितून सरतले कित्याक तांकां खावपाक जेवपाक सगळें थंयच मेळोंक शकता आतां कित्याक जंगलां तर आमच्या लोकांनी काबार केल्या म्हणजे बरे बिल्डर लँड माफियांनी काबार करून उडयल्ले आहा। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी हांकां कितें ती शिक्षा करची म्हणून। मेन म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन जी कितें मशिनरी जाय ती डिपार्टमेंटा कडेन ना कारण फाटल्या दिसान सुद्दां आमी जेन्ना सावय सारकिल्ल्याक पळयलें तेन्ना वयर जेन्ना बिबटो जेन्ना वयर माडार आशिल्लो तेंचे कडेन काडटलो जाल्यार ती साधन सुविधा नाशिल्ली। कित्याक लागून ते फेसिलिटी म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या हेजेर प्रायोरिटी दित ना म्हणजे ज्या डिपार्टमेंटाक प्रायोरिटी दिवंक जाय त्या डिपार्टमेंटाक ते दित ना ते बोलतात खंयचे तरी डिपार्टमेंटाक खंयचे हे करता कित्याक एक हांगसर स्ट्रक्चरां बांदपाची रोड PWD गव्हर्मेंट म्हणल्यार कितें PWD दुसरी आमचे लँड एंड सर्वे आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इतके तेंच्यांनी प्रिफर करून दवरला आनी तांकांच प्रिवेज दिता ते म्हणजे तांकांच फुडें काडटा। डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें सगळे डिपार्टमेंट घेवन चलोंक जाय तेंचे कडेन जे स्पेसिफीक गजाली जाय त्यो आसूंकूच जाय नेसेसिटी पूण ते तेंचे कडेन ना आयज काल म्हणून हें सगळें चल्लेलें आसा। आनी आतां आमी सकाळच्यान हांगसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रावता आतां ते आतां येयल्या जवळ जवळ 3 वरांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगसर सकाळीं हांगसर सगळ्यांक न्यूज कळयली रिपोर्टर येवन गेले थोडे आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां येवन गेल्या पळय म्हणजे इतके ते डिले आसा म्हणजे ते आनी खंय इन्व्हेस्टिगेशन करूं शकता कितके डिले आसा कितके फाटीं चलता गव्हर्मेंट ते आमकां दिश्टी पडटा हांगसर ह्या खातीर हें सगळें चलना। थँक्यू। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।